पण आयज एक फिशिंग इंडस्ट्री आमची आयज जे बोटकार आहाय आयज सगळ्याचे बोटीचेर मनीस येयल्या एक एक बोटीचेर 50 मनीस आहा पर्सिंगाचेर आयज खर्च इतलो जाला पात्रांव सारखे त्रासान पडलेले आहाय वास्ट कित्याक आमी सगल्यो बोट्यो एंकराक दवरल्या आनी ह्यो बोट्यो एंकराक दवरून हालीं मानाय जे वर्कर येयलो आहा ते दीस रात जेयता न्हिदता बाजारान भोंवपा वयता इतलेंच तेंच्या वर्करांचें काम आमी कांयच म्हणूंक जायना कित्याक आमच्यान भायर वचपाक जायना गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालूंक जाय गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें चिंतूंक जाय की आयज बोटकार फर्स्ट टायम आमच्या फिशींग इंडस्ट्रीन हे भाशेन 1.5 म्हयनो सुमार बोट्यो बंद उरल्या केन्नाच उरोंक ना सॅलरी तेंचें जेवण तेंचें डिझल सगळें हें तो हिशोब करतलो जाल्यार कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार आयज 10 lakhs पात्रांव एक एकलो पात्रांव आयज लॉसान आहा पूण हें लॉस कशें भरपाचें हें तर तुफान तर गेलें वो उणी जालें जाल्यार नॅचरली अशें दिसता की नुस्त्याक हे दर्याक हे बोटी मोडटले गोंयांत एलईडी फिशिंग बुल ट्रॉलिंग हे आनी असले हेर बेकायदेशीर गजालींक लागून हे फावट खंय नुस्तें कमी नुस्तेमारी मंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण मागणी टील डेट ह्या पाटी दर्यान नुस्तें ना हे फकत कारण की हे आयज इलिगल पळय हे डिस्ट्रक्टीव गियर यूज करता म्हणून आयज नुस्तें ह्या सिजनाक भरपूर कमी आसा रापणकाराक जावं नाल्यार बोटकाराक जावन ह्या पाटी नुस्तें ना आयज एलईडी लायट फाटले 3 वर्सां आमी बोवाड मारता की हे गियर जे आसा बंद करचे फाटल्या सिजनाक एलईडी लायट यूज करून 1 लाख टन नुस्तें दवरलेलें आसा एंड हे जे आसा ऑफिशियल फिगर आसा अनऑफिशियली तेच्या कोण दोबरादान मारलेलें आसा ह्या पाटी सिजन जे मनसून सिजन बेन आयज वायलेट जालेलें आसा ह्या पाटी मनसून सिजनाचेर बेंडाचेर टायमारूय इलिगल फिशींग जालेलें आसा आयज 5 किलोमीटर भितर फिशींग जाता आयज रिवरान फिशींग जाता आनी ह्याच कारणा खातीर आयज हे नुस्त्याचो आयज ह्या पाटी यील्ड जो आसा हे पडलेलो आसा फिशरीज मिनिस्टर जो आसा फिलीप नेरी ह्या इश्यूचेर सिरियसली घेवचे आनी एलईडी लायट बुल ट्रॉलिंग जे आसा हे ताबडतोब बंद करचे म्हण आमी सरकाराक मागता प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.